हायवेची तुमच्यांनी रिव्यू केली सो कशें कितें आहा आमकां कंटिन्युअस देर आर इश्यूज फ्रॉम द रेजिडेंट्स हू हॅव बीन रेजिंग कंटिन्युअसली. एक वाटेन आमकां डेव्हलपमेंट जाय आनी जे इश्यू मनसुनाच्या पयलीं प्रिव्हेंटीव मेजर्स आमकां घेवचे पडटा आनी जे आमी तांकां कामां सांगिल्लीं सुचयल्लीं तातूंतल्यान आमकां परवरी त्रास जावची न्हय. तशेंच सालिगांव पूण सालिगांवचे मतदारसंघाचे आमदार म्हजे मित्र बाब केदार आनी हांव तांणी एक जॉयंट रिव्यू मागिल्लो. We had raised these issues about 3 months back and before that along with our PWD minister Bab Digambar Kamath आणि हे सगळे विषय तांच्याकडे दिल्ले. काल रिव्ह्यूच्या प्रमाणे we have had with the principal chief engineer and his entire team and the ancillary म्हणजे police, traffic, WRD, electricity, water supply, बाकीचे डिपार्टमेंट जे जाय पडटा तांकां सगळ्यांक आपयल्ले आणि एक रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान एक कळून आयलें की देर आर लॉट ऑफ इश्यूज विच आर स्टील अनरिजॉल्वड जे आमी ऑलरेडी तांचेर दिल्ले की तांणी करून घेवचे. फॉर एक्झाम्पल ड्रेन्स ऑन द हायवे, मागीर द पर्टिक्युलर रोड्स मोबिलायझेशन, ज्या एरियांनी पॉटहोल्स आसा ते पॉटहोल्स काडपाक लायिल्ले, जे मेजर जंक्शन आसा थंय कामां आशिल्लीं, इम्प्रुवमेंट ऑफ जंक्शन्स. सो देर लॉट ऑफ वर्क्स विच हॅव बीन गिवन येस्टरडे अँड अगेन वी हॅव शेअर्ड द लिस्ट अँड वी हॅव आस्क्ड देम टू टायम बाउंड बिफोर मॉन्सून्स टू एन्श्युअर. एक म्हणल्यार मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आनी आमच्या दिगंबर बाब कामतीच्या सहकार्यान वी हॅव बीन आस्किंग दॅट द फ्लायओव्हर बी कमिशन लेटेस्ट बाय ऑक्टोबर आणि ऑक्टोबर समज पर्यंत कमिशन करतले. देर इज अ टास्क इन हँड की हे सगळी कामां सुरळीत जावची. सुकर पंचायत, पेंदी फ्रांक पंचायत, पिलेन पंचायत, साल्वादोर दिवून खंयच्या खंयच्या पंचायतीन आनी तांचे लोक आसा सगळ्यांनी कळ काडल्या ड्युरींग दीस टायम. देर इज डस्ट पोल्युशन, देर आर इश्यूज वीच द पीपल नॉर्मली फेस रुटीनली आनी हे विशय जे मनीस जो टू व्हिलराचेर आसता ताका सगळ्यांक चड त्रास जाता. गाडयेन आसा ताका मातसो कमी जाता पूण जो डेली कॉम्प्युटर आसता ताका जो त्रास जाता तो कळ तांकां जेन्ना सांगता तांणी आपलेपणान कॉन्ट्रॅक्टरांनी करपाक जाय. परत परत आमी सांगप न्हय पूण कालच्या रिव्ह्यूच्या माध्यमांतल्यान परत तांकां वी हॅव गिवन दीम अ लिस्ट ऑफ इश्यूज दॅट टायम बाउंड बिफोर मॉन्सून हॅज टू बी डन. प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर आनी तांच्या वांगड्यांक आनी तांकां सांगलां की रिव्ह्यू करून हॅव अ टायम इन प्लॅन इन प्लेस. एक 8 दिसां भितर जाय जाल्यार परत रिव्ह्यू घेवन जाय जाल्यार आमच्या PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन वी वील एन्श्युअर दॅट दीस इज एक्सपर्टायटेड. कित्याक तो फ्लायओव्हर फक्त परवरीचो न्हय, परवरी येता आणि तो पूर्ण उत्तर गोंयाक आणि दक्षिण गोंयाक कनेक्ट करता. It is a dream project for all of us. We want it to be done proper. We are here to support. But at the same time, we want certain things to make minimal issues. Essential commodities निमित्तान 11 ते 11:30 ते 1, 3:30 ते 5 व्हडले ट्रक भोंवता. कशे भोंवता? ट्रॅफिकान हाजेर लक्ष घालपाक जाय. कलेक्टराच्या माध्यमांतल्यान रातचे 10 ते सकाळी 6 वी हॅव आस्क्ड हेवी व्हेकल मुवमेंट कॅन बी डन. बट सकाळी 6 ते रातचे 10 ट्रॅफिक शूड नॉट बी फॉर हेवी व्हेकल्स इन दीस पर्टिक्युलर सेक्टर. हे क्लियर सांगिल्लें आसा. स्कुलां सुरू जातात, भुरगे असतात, बाकीचे ट्रॅफिक एक ट्रक समज रावलो पूर्ण ट्रॅफिक ब्लॉक जाता. पयर सुद्दां हेच इन्सिडंट जाले आनी ताज्या खातीर परत रिव्ह्यू घेतकच ट्रॅफिक खंय कमी पडटा, कलेक्टराची ऑर्डर इम्प्लिमेंटेशन जाता काय ना ह्याय विशयाचेर चर्चा जाली. हे सगळे ब्रीफ नेक्स्ट वीक जातकर वी वील टॉक टू चीफ मिनिस्टर ऑल्सो अँड आस्क फॉर हिज इंटरव्हेन्शन अलॉंग विथ द PWD मिनिस्टर वेर एव्हर रिक्वायर्ड. पूण लोकल इश्यूज जे आसा ते म्हाका दिसता PWDन आपले कॉन्ट्रॅक्टराक डायरेक्शन्स दिवन वी नीड टू हॅव इट इन अ टायम बाउंड मॅनर. कित्याक ना जाल्यार येता ते मॉन्सून वी वील हॅव चॅलेंजीस. देर आर सर्टन लायन्स ऑफ सिवरेज वीच दे नीड टू कंप्लीट. देर आर सर्टन लायन्स ऑफ एन्सिलरी डिपार्टमेंट्स वॉटर, इलेक्ट्रिसिटी, बाकीचे which are in the utility duct which were supposed to be finished about 3 months back. ते अजूनपर्यंत कंप्लीट जावना. So delays of work, other things have been reviewed yesterday and we have asked the agency to expedite and the agency's work is good, no doubt, but it has to be expedited to keep in tune to give the bridge and hand over to the people of Goa by October. ताज्या खातीर कालची रिव्ह्यू आशिल्ली. येता ते 8 ते 10 दिसांनी we have asked for a quick review again on what we have discussed yesterday. हांव आनी केदार अलॉंग विथ आवर पंचायत्स अँड द रिस्पेक्ट डिपार्टमेंट्स रिव्ह्यू घेतिल्ली आसा आनी म्हाका तरी दिसता आय एम कॉन्फिडंट दॅट द PWD वील इनेक्ट अ प्लॅन वीच इज टायम बाउंड अँड वी वील बी एबल टू स्टार्ट दीस पर्टिक्युलर फ्लायओव्हर इन द मॅनर प्रॉमिस्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा. कितलो पर्संट सध्या कामाक हे जालां आपल्याचें? काम कंप्लीट तांचें चालू आसा. थोडे स्पॅन्स उरल्या पूण ते स्पॅन जाता आसतना बाकीचे खुबशे एन्सिलरी कामां आसा विच आर नॉट ओन्ली रिलेटेड टू द ब्रिज डिरेक्टली ऑन टॉप बट सकयल्लीं आसा. सो ती बरोबर जावपाक जाय. नाल्यार वयरूच आमी स्पॅन मुवमेंट सगळो करता आनी सकयल समज दवरलो ती मागीर जातली जाल्यार ब्रिज कंप्लीट जायना. सो ताज्या खातीर जे आमी कामां दिल्या ती कामां कंप्लीट करपाचो ध्येय आमी धरून फुडें सरिल्ले आसा.